ह्या सकाळच्या वेळार ह्या मिसा बलिदानान आमी भाग घेता. आमचे हे मागण्याचें वातावरण आमकां एक खेरीत संदी आनी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत येवंक. आयच्या ह्या प्रवचनाचो एके भाशेन असोच आमी नियाळ सुरू करता. मोगाल बाबा भयणीनो, रोपणे आनी लिवणे मदें एक बोरवोशान बोल्लेलें ओगेपण आसा. बिटवीन सोईंग and reaping there is an silent hope. आणि ह्या रोपणे आनी लिवणे मदें आमचो जबोर वावर दिश्टी पडना. आनी ताकाच लागून ह्या वेळार आमी देवाक पळयता आनी ओगेपणांनी हो आमचो बोरवोसो आमी न्हवसोरता. देवाचो आशिर्वाद आमच्या ह्या कोर्नेचेर सुरवातेचेर आमी मागता. देवान जबोर बरें सारकें वत पावस वारो घातलो जाल्यार आमची पीक बरी जातली. आमचेर आशिर्वाद आमी उत्तम अणभवूंक पावतलीं. बिटवीन एवरी एक्शन एंड रिएक्शन देर इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. आनी हाकाच लागून आमी ह्या ओगेपणान, बोरवोशाच्या ओगेपणान आयच्या नियाळाचेर आमी आमचें लक्ष दवरता. आनी आयचो नियाळ आमचीच अस्मिताय सोदून काडूंक आनी ती अस्मिताय खरेपणी जिवंक. डिस्कवर योर आयडेंटिटी एंड ऑथेंटिकली लीव इट. मोगाल बाबा भयणीनो, असलें ओगेपण निराशी जाता तसलें न्हय, बोरवोशान बोल्लेलें ओगेपण आमच्या जिवितांत आमी हाडूंक चड गरजेचें. जायतो वावर आमी करता, जायते त्रास आमी काडटा, पुणून आनी आमी फळाक रावता. आमच्या वावराचो ही पूर्णताय आमी पळोवंक रावता. ताच्या मदें हें बोरवोशान बोल्लोलो हे असलो ओगी काळ सांबाळूंक, ओगीच वेळ सांबाळूंक. आनी ह्या वेळान आमी कितें करता? ह्या वेळान आमचो नियाळ आमचेरूच जाता. हांव कोण? आनी तेन्ना आमकां आमच्या भावार्थांत भाशेन एक दिशा दिता. आनी आमी शेवटाक एकदम सादें हें सोत आमकां अणभवूंक आमी पावता. आमी देवाचीं भुरगीं. हांव एक देवाचो भुरगो. हांव एक देवाचें भुरगें. सगल्याकीन खोलायेन आमची अस्मिताय म्हटल्यार हांव देवाचो भुरगो, देवाचें भुरगें. आनी म्हजी वागणूक, देवाचो स्वभाव आनी देवाची वागणूक ह्या संवसारांत फांकयता. आनी जेन्ना आमी आमची ही सोद आमकां भेटटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक पावता. दुसऱ्यांक हीच बरी खबर सांगूंक आमी पावता. बरेचे आमी गोवाय जावंक पावता. मोगाल बाब भयणीनो, ह्या जिवितांत आयच्या दिसा ह्या वाचपांनी आमकां कितें कळटा तेंच कळटा. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतिस्त ताका आपली खोलायेन ओळख आसली. तो ह्या संवसारांत कित्याक आयलोलो, ताचें कार्य कितें. आनी हाका लागून न्हयच फकत तो काळजीदार जालो, पुणून आपलें जिवीत, आपलें मिसांव उत्तम बरें पाडूंक ताका एक मार्गदर्शन देवान जें ताका तो सोदून काडूंक सोंपें जालें. आयच्या पयल्या वाचपान एके भाशेन आमकां जेजू सवें रिगून रावंक आपयता. अबायड इन जीजस. मोगाल बाब भयणीनो, हें चड गरजेचें. जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी सजमतांव तेन्ना देवाक, असल्या भावार्थाक, जेजूक आमी लागीं रावता. हें एकदम नॅचरल. जरी तो तुमी धाकटुल्या भुरग्यांक पळयला जाल्यार, म्हज्या भावाचो धाकटुलो आसा 4 वर्सांचो, तो धांवता. पुणून थंयसर पावतकूच आनी जेन्ना ताची नदर ताच्या आवय बापाय कडेन वता, वळखता, तेंच्या कडल्यान पयस गेली तेन्ना तो परत येता.
आनी हाकाच लागून हें पयलें वाचप, जेजू सवें रिगून रावात. जेन्ना आमी एडवेंचरस जाता आनी पयस वेता, आमकां भिरांत दिसता, त्या वेळार आमी देवाक परत परतिता, परतोन पळयता आनी देवाशी परत येता. आनी देवाशें आमी सांडना, आमचीच अस्मिताय आमी विसरना. हें एकदम नॅचरल ही वागणूक मोगाल भाव भयणीनो. आनी हाका लागून जेजू सवें रिगून रावंक, आनी जो मनीस जेजू सवें रिगून रावता तो मनीस ह्या संवसारान सांडना. ह्या संवसारान जायतीं आव्हानां आसा, जायत्यो बुलोवण्यो आसा, हातून तो सांडना. कित्याक पयले सुवातेर तो ह्या भरवशान भरलेले ओगेपणान तो आपूण सोजमता आपलें कार्य कितें, आपूण कोण, आनी आपूण कोण म्हणून समजोकूच तो परत देवाशी जेजूशी रिगून रावता. आनी दुसरें हे इगोज मातेन दिलेले सांत भाग्यवंत मनीस, तांचे सवें तांचें जिवीत पळोवन तो परत देवा लागीं येता. भाग्यवंत फ्रांस्काच्या जिवितांत तशेंच ताणें कितें केलें. जेन्ना ताका हें भरवशान भरलेलें ओगेपण सांपडलें, तेणें आपलेंच हें ताचें आपोवणें सोदून काडलें. आनी जेन्ना तो आपोवणें सोदून काडटा, आपलें आख्खें जिवीत समोरूंक तो तयार जाता. आपोवणें सोदून काडच्या आदीं तोच निर्णय घेयना. मोगाल बावण्यो सगळीं जाणां आमकां एक अस्मिताय आसा, देवाची भुरगीं कशीं पयलीं आनी उत्तम, पुणून आमच्याय जिवितांत आमकां एक मिसांव आसा. आमकां देवान पाठयल्या, आमकां याज्ञीक कशें तुमकां तुमच्या सोबता तसल्या आपोवण्या सारके, थोडीं काजारी, थोडीं आंकवारपणान, थोडीं दुसऱ्या कसल्याय कामान तांचे आपोवणें आसा. हें जेन्ना आमी सोदता आनी हें आपोवणें सदांच देवाची येवजण पुरी करूंक, मोगाल भाव भयणीनो, हें सोदून काडूंक आनी बऱ्याचें गोवाय जावंक ही वाचपां आमकां आपयता. मोगाल भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानांत कितें आमी मागुया? ह्या मिसा बलिदानांत आमी असलो बरवसो मागुया, ओगेपणान भरलोलो बरवसो. देव आमच्या जिवितांत बरें हाडटलो, देव म्हज्या वावराक फळादीक करतलो, देव म्हज्या जिवितांत जायती धादोसकाय हाडटलो. हें पयलें मागुया. बरेपण ओगेपणान भरलोलो हो बरवसो ह्याका वेळ दिवंक, आमची सोद करूंक आनी बरें येता ताका आवडूंक. दुसरे सुवातेर जायतें बरेपण आमच्या जिवितांत आसा आनी आमचें लक्ष एके भाशेन जायत्या वायटाचेर, आव्हानांचेर, निराशेपणाचेर वता. जायते पावट आमचें लक्ष बऱ्याचेर वचना, पूण आमी जायतें बरें करता दिसभर, सकाळीं तान सांजेचा, पूण एक असो संदी येता आनी जिवितांत सगळेंच हार कशें लागता, ओयणी कशें लागता, अधुरें कशें लागता. तेन्ना कित्याक तुका बऱ्याची खबर आसा, तुजें मुडां बऱ्यांत आसा, देवांत आसा, बेसांवांत आसा, असल्या बरवशान आसा, तूं सदांच म्हणटलो बरें, देवान म्हाका धाडलां, तो आनीक धाडटलो. असल्या बऱ्याचे गोवाय जावंक आयच्या ह्या निराशी संवसारांत आमी बरवशान भरलेले यात्रेकार जावंक, जो बरवसो सोदता तसले यात्रेकार. आनी होच ह्या जुबली वर्साचो विशय, पिलग्रिम्स ऑफ होप. तुमची ही अस्मिताय सोदून दुसऱ्यांक बऱ्याची गोवाय दिवंक आमी खरेपणीच असल्याच बरवशाचे गोवाय आनी यात्रेकार जाता. आनी हेंच करूंक सर्वेस्पर देव आमकां पाठयता.